बिकॉज सर हे प्लॅन्ड मर्डर म्हणजे जातात आणि चड करून इन द केस ऑफ दीस आर्नल्ड जोसेफ सुवारेश एक रेफरन्स मेळटा की देर इज एन ऑन गोईंग प्रॉपर्टी इशू म्हणून. स्पीकर सर, हे प्लॅन्ड मर्डर म्हणटे इज अ नॅचरल प्रोग्रेशन ऑफ द क्रिमिनल एटमॉस्फियर इन द स्टेट. लँड ग्रॅब जाल्ले आहात, एक वॉर्डूच लँड ग्रॅब जाल्लो आहा. स्पीकर सर, गेले खेपे असेंब्लीन कलंगूटूच अशी एक केस, एक फामाद फ्रेंच एक्ट्रेस मेरियान बोर्गो म्हणून तिची केस हांवें चीफ मिनिस्टराचे नजरेक हाडिल्ली. जी बूर्ड आयडेंटिटी म्हणून एक पिक्चर आशिल्लो, ते पिक्चरांतली हिरोईन ती फ्रेंच एक्ट्रेस, तिका बाउन्सरांनी आपले प्रॉपर्टीन भितर घालून दवरली आनी पुलिसीचो रिस्पॉन्स आशिल्लो वी डोंट नो बिकॉज इट इज अ सिवील मॅटर म्हणून. स्पीकर सर, हे बाउन्सर म्हणटा तेंचें प्रकरण जें आयलां हें आमी डिसायड करचें पडटलें. बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां? म्हळ्यार एक बॉडी बिल्डर जावप, वो गुंड बरो सफारी घालप आनी बरोबर रावप, जातो बाउन्सर तो लिगलायज जालो, लेजिटिमायज जाली तेजी एक्टिविटी. हें पळोवचें पडटलें स्पीकर सर. अशीच हे मॅटरान, हे फ्रेंच एक्ट्रेसीच्या मॅटरान हांवें मुखेलमंत्र्याक गेले खेपे सांगिल्लें की जी बायल इनवॉल्ड आहा हातून, ते बायलेन हे हांगाचे लोकल गुंडांक इनवॉल्व केल्ले आनी तिणें तेजी प्रॉपर्टी हडप केल्ली. ती बायल एक फॅमिलीचे बापाय बरोबर फ्रेंडली आसली आनी तो जून 2021 मेलो कोवीड जावन. ही आतां नेपाली बायल, जी बायल म्हणटा तेजी भुरगीं आहा 42 वर्सां कमी आशिल्ल्या मनशा कडेन लग्न जाली. क्लियर इंटेंट आहा की प्रॉपर्टी सगल्यो एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी हडप करप आनी थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट करप, प्रॉपर्टी एन्जॉय करप आनी ह्यो प्रॉपर्टी केन्ना केन्ना विकपूय बी. स्पीकर सर, तांची फॅमिलीक भितर ती अलाव करना. हें हांवें 1 वर्स जालें हें मुखेलमंत्र्याचे हांवें नजरेक हाडिल्लें. तिकाय इंडियन पासपोर्ट ना आनी नेपाळाकूय तिका रिकॉर्ड आहा. सो अशें जेन्ना जाता स्पीकर सर, म्हाका दिसता क्रिमिनल एम्बोल्डन जाता. कित्याक एक फिगर आहा स्पीकर सर, स्टॅटिस्टिक्स 2020 टील डेट एवरेज डिटेक्शन रेट आहा 62.92%, पूण एवरेज कन्विक्शन रेट आहा फक्त 6.18%. म्हळ्यार कितें? 3तल्यो 2 केसीस ज्यो रिपोर्ट जाता त्यो डिटेक्ट जातात आनी कन्विक्शन 100तल्यो फक्त 6 केसी कन्विक्ट जातात. स्पीकर सर, हातून क्रिमिनलाक हें येता, फोर्स येता. तो म्हणटा आपूण केलें आपलें पचतलेंच, कांयच जावंक शकना म्हणून. स्पीकर सर, अशे खूब केसीस अनडिटेक्टेड उरतात आनी ताजे खातीर हांव मागतां की हें आतां व्हिडिओ सर्वेलन्स म्हणून आहा. आतां खंय आमी एक्सिडेंट जालो, हिट एंड रन केस, पयर एकल्या मनशाक, फोंडेच्या मनशाक एकल्याक मारलो, ताका पयलीं हिट एंड रन म्हणून डिक्लेअर केलो. मागीर ताचेर पळयलें की ही इंजरीज आहा टू द नॅक एंड एबडॉमन. मागीर अशें म्हणलें की तो हें जालो म्हणून, ट्रकान ताका उडयलो म्हणून, आनी ताका कोण नाशिल्लो, बेवारशी म्हणटा तो. गोंयकार न्ही, हाजे अर्थ ताका इट डजंट मीन ही इज डिजर्विंग टू डाय. स्पीकर सर, डेथ शूड बी इन्वेस्टिगेटेड आनी म्हाका दिसता हाजे खातीर खूब जे लोक मेल्यात तांचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. व्हिडिओ सर्वेलन्स इज अ मस्ट. हे जे कॅमेरा म्हणून हाडिल्ले आनी व्हडले धूमधामीन इनॉग्रेट केल्ले, ते सगळे स्टेट वायड जावंक जाय. तो PPP प्रोजेक्ट, ते सरकाराचे पयशे वचना तातूंत. ते म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस अश्युरन्स दिवपाक जाय आनी पोलिसींग जावपा खातीर सस्पिशियस इंडिविज्युअल आहा तांकां ट्रॅक करूंक जाय. आज रेजिनाल्डान सांगले ते भशेन इतले भर पावसान जर चोरी जावंक शकता घरान भितर येवन, जाल्यार आय डोंट नो खंय पावले. ते पसून एक गांवान, कुर्तरे असले गांवान जर जाता आनी कलंगूट, कांदोली बिंदोली हे एरिया दीज आर ऑल टेकन ओवर. हातून आनी कांय लॉलेसनेस इज रिच्ड इज हायट आनी हे सगळे बाउन्सर करतात. हे बाउन्सर म्हाका 3 एश्युरन्स जाय इन द केस ऑफ दिस नेपाली. सेकंड, तुमी हे जे CCTV म्हणटा ते कितें जाता, आनी तिसरें म्हणटा ते तुमी हे बाउन्सर म्हणटा तांकां खंयचे कॅटेगरीन घालतात आनी तांकां वॉट आर द रुल्स दॅट गवर्न देम. नाजाल्यार ओगीच तुवें बरी सफारी घाली आनी बाउन्सर जालो. हांगा मंत्री पसून बाउन्सर घेवन भोंवतात स्पीकर सर. हांव जाणा कितलेच मंत्री बाउन्सर घेवन भोंवतात. हे बाउन्सर म्हणटी हें कितें हें प्रकरण, तें कळपाक जाय म्हाका. आनी आय वॉन्ट चीफ मिनिस्टर टू कम विथ अ क्लियर एश्युरन्स.